प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची दुसरी चीट 18 ते 22 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलीं देवाचें उतर आयकुया. उपासा विशीं विचार. एकदां जुवांचे सीस आनी फारिजियो उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांचे सीस आनी फारिजेवाचे सीस उपास करतात, पूण तुजे सीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगाती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणूय आवडोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर काडटा आनी फाळो ओदीक व्हड कोत्ता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो चामड्या पोतयो फोडटलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच चामड्या पोतयांचो इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नव्यो चामड्या पोतयो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या शिवर्तमानान उपासा विशीं जेजू आयज एक विचार करता. आनी आयज कितें म्हणटा तो म्हणटा, जेन्ना आमी कोणूय एका काजाराक वचत जाल्यार, एका लग्नाक वचत जाल्यार थंयसर जेन्ना न्हवरो हा न्हवरी हा तेन्ना कोण उपास करता? ना. आमी जेन्ना काजाराक वेता तेन्ना सदांच आमी दादोशी जाता, थंयसर जेवता, खाता, पियेता आनी डांस करता. आमी एकदम खुशाल आसा. कित्याक? आमी त्या लग्नाच्या फेस्ता दिसा आयल्या, आमी त्या लग्नाक आयल्या, थंयसर त्या न्हवऱ्या आनी न्हवरी बरोबर तांच्या बरोबर ती खुशालकाय तांकां दाखोवपाक. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा, आपूण म्हणटा जावन आसा न्हवरो, इग्रोज मात जावन आसा ती बायल आनी तो जावन आसा न्हवरो. जेन्ना एक न्हवरो आनी ताजी बायल ती बरी तांचो संबंद बरो आसता, ती मोगान आसात तेन्ना की सदांच खुशालकाय आसता. आनी जेन्ना आमी ह्या आमच्या न्हवऱ्याक जेजूक आमी इग्रोज मात जावन आसा ती बायल, जेन्ना आमचो संबंद बरो आसता, आमी एके भाशेन मोगान जियेता, तेन्नाच आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. खंय त्या संबंदा वरवीं. आनी आमचो संबंद जेजूशी कसो घट जाता? जेन्ना आमी ताज्या उतरान रिगून रावता, आमी ताजें उतर पाळटा. आनी आतां जेन्ना पोन्न्या कोरार लोक आसलो तेन्ना जेजू येवंक नासलो ह्या संवसारांत, तर कितें घडटालें? लोक उपास करतालो, मागणे करतालो, दिमी घालतालो, हें करतालो, तें करतालो, देवस्पण करतालो, हें कर तें कर. आनी त्या पोन्न्या कोरारान एक कायदो आहलो मोजेसाचो, जो त्या कायद्या प्रमाणे लोकांक कितल्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो. आनी जेजू येता आनी म्हणटा, हो कायदो हांवें पयस करता आनी आतां फकत तुमी म्हजेर भावार दवरात. हांव तुमचे पासत मेलां, हांवें तुमचे पासत म्हजें रोगत वारोयलां आनी तुमकां देवाची भुरगीं गेल्या. फकत म्हज्या उतराचेर भावार दवरात, म्हजेर उतराचेर, म्हजें हांव कितें म्हणटा तें ताचेर उतराचेर भावार दवरात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार दवरता, खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमी दोनीन आमचो देव म्हूण मानता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. पूण कितें घडटा? आमकां ही शिकवण दिल्या की आमी उपास करूंक जाय, आमी मागणें करूंक जाय, आमी हें करूंक जाय, तें देवस्पण करूंक जाय. आनी केल्या उपरांत तेन्ना देव आमचे तो खुशी जातलो आनी आमकां बेसावनी बद्दल आमकां पेकोणी दितलो. हें जावन आसा फाल्स. हें सारकें न्हय. आनी आयज जेन्ना जेजू ह्या शिवर्तमान आमकां शिकयता, तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांनो, हांवें तुमचे पासत म्हजें रोगत वारोयलें, तुमचे पासत हांव मेलो, तुमच्या पातका पासत तुमी मरोंक जाय न्ही, तुमकां इफेर्नान वसोंक जाय न्ही, आनी तुमी सगळे कोश्ट भोगूंक जाय तुमच्या पातकां पासत. पूण तुमची पातकां हांवें घेतलीं आनी देखून आतां गरज ना तुमकां उपास करपाक, हें करपाक, तें करपाक. फकत म्हजेर भावार दवरात. हाचो अर्थ कितें? की आमी केन्नाच उपास करपाची गरज ना? हय भाव भयणीनो, उपास करपाची गरज. पूण उपास करपाची गरज कित्याक?
आतां आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना कितें जाता, आमच्या पोटाक दूख लागता, आमचें पोट म्हणटा म्हाका जेवण दी, म्हाका पिवण दी, म्हाका भूक लागली. पूण जेन्ना आमी आमचें मन आमच्या पोटाक सांगता ओगी राव, जेन्ना हांव तुका दिता तेन्नाच तूं खा, तेन्ना आमी आमच्या पोटाक म्हणटा तूं म्हाका सांगिनाका केन्ना तुका जेवण जाय तें, तूं म्हाका सांगिनाका केन्ना म्हाका पिवण जाय तें, जेन्ना हांव दितलो तेन्नाच हांव तुका जेन्ना हांव दितां तेन्नाच तूं घे. आनी भाव म्हणून जेन्ना आमी उपास करता आमचें मन आमी आमच्या मनाक एक शिकवण दिता, म्हणटा आमचें मन ट्रेन करता. कित्याक जेन्ना मनीस उपास करता ताका त्रास जाता. कित्याक आमकां कितें जाता, जेन्ना आमी उठ्ठा सकाळीं आमचो नाश्तो करचो पडटा, आमकां सकाळीं आमचो ब्रेकफास्ट करचो पडटा, ताजे उपरांत परतून आमकां भूक लागता, परतून आमचें दनपारचें जेवण करचें पडटा, ताजे उपरांत आमकां बरी भूक लागता, आमी रातचें जेवण घेता. पूण जेन्ना आमी उपास करता आमी आमचें मन आमी ट्रेन करता की आमच्या पोटान आमचो जीव आनी आमचें दिसपटें जिवीत कंट्रोल करूंक जायना. देखून ह्या उपासने वरवीं जेन्ना आमी उपास करता आमी एके भाशेन आमच्याच कुडीक आमी एके भाशेन घोटाय दिता, आमी ट्रेन करता की आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसतलें आनी आमच्या पोटाचेर न्हय, आमकां दिसता तें, आमकां आयकता तें, हाची खबर ताजी खबर ताजे उतराचेर आमी केन्नाच नियाळ करचें ना, आमी ताच्या उतराचेर दुसऱ्यांच्या उतराचेर चोत्राय दवरचें ना, फकत जेजूच्या उतराचेर. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ही आमचो उपास करपाक. कित्याक उपास केलो वा ना केलो देव आमचेर रागार आहा? आमी 10 दीस उपास केलो म्हणून जेजू आमचेर खोशी आसा? ना. आमी उपास केलो ना केलो, आमी जेवल्या ना जेवल्या, देवाक कसलोच देव आमकां बेसांव दिवचो ना, कित्याक आमी उपास केला म्हणून. जेन्ना आमी उपास करता आमच्या मनाक आमी ट्रेन करता की आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आसतली आनी आमी कितें आयकता तें दिसता तें आनी आमकां सगळें जें आमची कूड म्हणटा ती ताजेर आमची चोत्राय आसची, चोत्राय आसतली जेजूच्या उतराचेर. हें ट्रेनिंग करपाक आमकां गरज ह्या उपास करपाची. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पोन्न्या करारान हें करूंक जालें तें करूंक जालें, कायद्या प्रमाणे हें कर तें कर, देवस्पण कर, उपास कर, हें कर, नव्या करार वस्तू जायना. नव्या करारार फकत आमकां भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आनी देखून आयजच्या शिवर्तमान जेजू म्हणटा जे वीं जो आसा, आमी केन्ना आमच्या नवो सोरो करता, हो नवो सोरो आमी पोन्न्या बोतल्यांनी घालिना. बोतल्यो म्हणजे त्यो बोटल्यो ज्यो आसल्यो त्या एका पोन्न्या सोऱ्याक घालून आसलेल्यो ताका मॅच्युअर करपाक. म्हणजे चड दीस आसत जाल्यार त्या पोन्न्या वस्त्रांनी दरीत जाल्यार तर कितें जाता, नवो सोरो त्या पोन्न्या वस्त्रांक घोटाय दिना आनी तें पोन्नें वस्त्रें फुट्टा. तेच भाशेन हो नवो करार आनी हो पोन्नो करार एक न्हय. जेजून हो पोन्नो करार काबार केला आनी हो नवो करार आमकां दिला. आनी नवो करार म्हणजे फकत आमी भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आनी जेन्ना तें उतर त्या उतराचेर आमी भावार्थ धरता, तें आमी पाळटा, खरेंच आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. आमच्या कोन्यानो न्ही, पूण आमच्या भावार्था वरवीं तें आमकां फावो जाता. पोन्न्या करार आमची कोरण्यो, आमचें बरेंपण, आमचो उपास, आमचें देवस्पण, त्या प्रमाणे आमकां देव बक्षिता, आमकां बेसांवनी करतालो. पूण नव्या करार फकत भावार्थ धरूंक जाय जें जेजून आमकां घडोवन हाडला खुर्सार, त्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी कितले फावटी हें शिवर्तमान आयकलां, पूण खरेंच आमकां ही सजमणी मेळना. आयज जेन्ना ही सजमणी मेळता, आमची चोत्राय, आमचो भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर धरून आमी हें जैतिवंत जिवीत आमी जियेया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.